माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? तो आयज असा संडे असा रे लॉलीपॉप खाता. तो हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चॅनल. तो आयज असा संडे आणि आता टाइम झाला 12. झाडू मारून पुसून सगळं काम झाले असा आणि आयज न्ही म्हाका पॅकिंग करूंक जाय. ओके बॅग रातचे न्ही हेचे पॅकिंग केले तुकाचे कपडे बी आता माझे उरला पॅकिंग करपाचे ते आयज म्हाका कंप्लीट करूंक जाय. ओके आणि आयज स्पेशल आमगे जेवण एक्चुअली आयतारचे आमगे नुस्तें असतात खबर आहा. सो आयज नुस्तें बीन कांय ना कित्याक पप्पा आसा इव्हेंटाक मडगांव आणि तो जेवपाक काय वचना. रातचे खबर ना आतांय खबर ना आता तरी वचत ना तो. ओके मडगांव आनी इव्हेंट सो म्हटलें मम्मीक ताती आसा तातीची करी करया म्हटलें तुमकां शेअर करता हांव. ओके एक ड्रॉप करी. ओके ते फुटोवन घालता पळय ते करी ते बरें लागता. ओके ते हांव तुमकां शेअर करता. ओके आनी मागीर सगळें पॅकिंग म्हाका स्टार्ट करूंक जाय आनी फाल्यां आनी परवा 2 दीस उरला. हय सोमार आनी मंगळार 2 दीस उरला. सो ताका लागून सो आयज सगळें पॅकिंग करता. मागीर ते पॅकिंग करून न्ही आमकां वेट करून पळोवंक जाय. 30 किलोच्या वयर आसूंक जायना 30 केजीच्या वयर जावंक जायना. ओके बॅग सो एज पर दॅट आमकां सगळें पॅकिंग करूंक जाय आनी मागीर वेट आमकां चॅक करूंक जाय. ओके ते लास्टाक पयलीं सगळें पॅकिंग करता. ओके आनी शिवनाथ काय घातला नाका आनी शिवनाथ सकाळी 5 गेला इव्हेंटाक मडगांव. तो 3 दीस इव्हेंट ते कंटिन्यू 3 दीस. ज्या दीस आमी वयतले पळय टुराक तेन्ना लास्ट तो इव्हेंट करून येता तो मागीर आमकां भायर सरूंक जाय. तो सामको बिजी आहा. केंस कापपाक टायम ना रे केंस कापपाक दाडी काडपाक टायम ना रे. सो आतां पळोवया कशें करून आयज मातशें येतलो म्हण आयज ते हाफ डे खंय ते हय 2 काय 3 सोंपता ते इव्हेंट. मागीर फाल्यांचे तांकां आयज सेटअप आहा म्हणजे फाल्यांचे परत फाल्यां आहा तांकां तो आनी मातशें थोडें सेटअप बीन करूंक जाय खंय ते आयज ते इव्हेंट सोंपले की मागीर परत सेटअप करूंक जाय. सो पळोवया आयज जेवणाक काय वचना. सो मम्मी म्हटलें अंडा करी कर म्हणून. ओके तो या पयलीं किचनान रेसिपी हांव शेअर करता मागीर या आमी बॅग पॅकिंग करपाक. ओके चला ड्रॉप करी करपाक एक पळयात सोय घेतला हांगा म्हणजे हाफ कोकोनट म्हणजे अर्द नाल्ल ताका ग्रेट करून घेतला आनी हांगासर घेतला एक कांदो ताका अशें लांब कट करून घेतला. 4 हिरवी मिरसांगो घेतला आनी हांगा थोडो लसूण घेतला. आतां हें सगळ्यांनी आमकां बरें फ्राय करून घेवंक जाय. बरो एक ब्रावन कलर येसर न्ही आमकां एक बरो हें सगळें आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. आई सगळें हाय म्हण राव आई बिजी आहा मातशें तेल घालता. सो हांगासर कढाई दवरला आनी तातूंत न्ही थोडेंशें तेल घातलां. आतां आमकां न्ही सोय आनी लसूण थोडें भाजून घेवंक जाय बरें आनी हिरवी मिरसांगो घातला आनी बरें ताका एक ब्रावन कलर येसर न्ही आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. सो कांदो हांगासर भाजून जाल्ले आसा. आतां सोय घालता आनी सोय न्ही आमकां बरें गोल्डन कलर जायसर भाजून घेवंक जाय. हांगासर न्ही सोय पळयात बरें भाजून जाल्लें आसा. गॅस बंद करता आनी हेका न्ही आतां मातशें थंड जावंक जाय. थंड जालें की न्ही हेतून न्ही आमी घालतले गरम मसाला. सो आतां घालया आमी हांगा घेतला एक व्हडलो चमचो गोवन गरम मसाला आनी एक धाकटो चमचो हळदी पावडर हेतून घालता आनी हें न्ही थंड जाला मातशें हां आयला मिक्स करपाक. कर बरें मिक्स कर सकल उडयशीत असलें काम दी ताका बरो करता न्हू रे तुवें. हय हय खंय ओके हें बरें मिक्स केलां. आतां हें आमकां मिक्सरान घालून थोडेंशें उदक घालून एक फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही पळया मसालो रेडी आसा आनी हांगासर न्ही 2 कांदे चॉप करून घेतला आनी 2 टमाट चॉप करून घेतला आनी हांगासर ताती घेतला 1 2 3 4 5 6 8 घेतला. ओके सो हांगासर न्ही एक पॅन दवरला तातूंत घालता तेल. तो हांगा एक 4 व्हडलो चमचो न्ही तेल घालता. हे कांदे न्ही बरें भाजूंक जाय ते 4 चमचो घालता. आतां पयलीं घालया कांदो आनी कांदो न्ही आमकां एक बरें 1-2 मिनटांनी बरें भाजून घेवंक जाय. चड ब्रावन बी करनाका आतां बस 1-2 मिनटांनी ताका फ्राय करून घेया. सो आतां घालया टमाट आनी हातूंत घालता थोडेंशें मीठ जेणे करून न्ही टोमॅटो न्ही बेगिनाच कूक जातले आनी घालूं. सो आमकां न्ही टोमॅटो एक सॉफ्ट जायसर कूक करून घेवंक जाय. करूं हें. सो हांगासर न्ही कांदे टमाट न्ही बरें कूक जाल्ले आसा. आतां हितून घालया मसाला. सो उदक घालच्या पयलीं न्ही हे मसालो न्ही बरें मिक्स करून घेयात कांदे टमाटे वांगडा.
सो आता तितून घालता उदक आणि जितले पातळ दाट जाय न्ही ते हिशोबान तुम्ही उदक घालात. सो हे पळयात उदक घातला आणि हे परफेक्ट आसा. आता हेने आमकां बरें खतखतो हाडूंक जाय, बरें कूक जावंक जाय आणि लिंबू ओके तेतून न्ही मम्मी थोडेशे अर्दो लिंबूचो रोस काडून घेतला ते घालता. बरें तेका मिक्स करून घ्या. आता तेका एक बरेंशें उकळ हाडूंक जाय. बरें तेका खतखतो आयले न्ही मागीर आमकां तांती फोडून घालूंक जाय. हे पळयात बरो खतखतो आयला. बरें तेका मिक्स करून घेयात. सो आता आनी तेका मीठ घातलां. चेक करून पयलें हांवें मीठ कमी आसलेलें. मीठ घातला तर परफेक्ट आसा. आता एक तांती फुटोवन न्ही आमकां भितर घालूंक जाय. घाल अशें आमकां न्ही घालूंक जाय. आनी नेक्स्ट घालतना न्ही अशें पयस सायडीन घालूंक जाय. तेकोन घालूंक जायना. तो सगळे तांतींनी फुटूंक घातलेले आसा आनी हे न्ही आमकां लो फ्लेमीन न्ही बरें कूक करून घेवंक जाय. चमचेन ताका मिक्स बीन करप ना नाल्यार सगळें पिसळटलें. ओके लो फ्लेम दवरात आनी ताका बरें शिजोवन घेवया. हांगासर न्ही तांती बरें शिजलेले आसा. दाखय गे एक काडून दाखयता तुमकां. हे पळय बरें शिजलेले आहा. ओके सो हांगासर एक ड्रॉप करी रेडी आसा. आतां तेज्या वयर घालता कोथमीर. घाल गे हांव घालता खरा गे यो 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 घाल. पळय 2 जाणां येयला किचनार रांदपाक. घातले पुरो हात दुसर. हे पळयात बरें जालेलें बरो वास सुटला. केन्ना जेयता जाल्यार म्हाका मम्मी बेगीन शीत कर. चल जालें आं आयचें जेवण रेडी. आतां हांव वयता बॅग पॅक करपाक. आतां शीत करतली मम्मी. आता टायम जाला 1:15. सो दाखयता तुमकां पॅकींग. कपडे बी सगळे काडून दवरला हांवें. फक्त बॅगीन घालूंक जाय. ओके सो हो पॅक जाला. हितून न्ही रित्विकाचे आनी पप्पाचे कपडे बी सगळे घातला हांवें आनी थोडे उरला जिन्स पॅन्ट बीन घालपाचे शिवनाथाचे. तो येता जाल्यार मागीर दितलो म्हाका काडून. तेन्ना हांव घालता. आनी हे सगळे म्हाजे ते सगळे आनी ऑलमोस्ट थोडे हांवें हांगा पॅक करून दवरले. हे सगळे न्ही शूज बीन आसा. हितून न्ही सगळे शूज दाखयता तुमकां मागीर हांव. शूज सँडल बिंडल सगळे हितून आसा. आनी हितून कितें कॅरी केला हांवें तुमकां मागीर सांगता. आतां काय सांगना. हे बी गिफ्ट बीन कोणाक हें तुमकां मागीर सांगता. ओके जेन्ना आमी वयतली पळय एक दीस पयलीं तुमकां सांगतलें हांव खंय वयता तें आनी गिफ्ट बीन कित्याक तें तुमकां मागीर सांगता. आनी हांगा सगळे हांवें कपडे बीन काडून दवरला. सो हे कपडे न्ही ऑलरेडी यूज केला हांवें आनी मातशें बरो आहा स्वेटर टायप. बरें मातशें थंड आहा खंय थंय मातशें स्वेटर टायप आहा बरें बरें आहा. सो हें घेतलां हांवें कॅरी केला. ओके आतां सगळें न्ही हितून घालता हांव. ओके आनी मेडिसीन आनी धाकटे बॅग व्हरतली आमी. हो बॅग तो हो एक बॅग आमी व्हरतले. हितून न्ही सगळें मेडिसीन बारीक बारीक पावर बँक बीन कितें आहा पळय ते हितून घालतलें हांव. ओके सो मेडिसीन बिडिसीन पॅक करून दवरला. मागीर दाखयता तुमकां. हितून सगळें मेडिसीन आसा. हितून सगळें म्हाजे मेकअप प्रोडक्ट आनी एक सनस्क्रीन घेतला हांवें. ओके हें सगळें तितून घालता हांवें. आनी जॅकेट हांवें पयर हांगा मॉलान घेतलेलें न्ही. हो एक म्हाका चड दाट अशें ना मातशें पातळ आहा पुरो आमकां. आनी शिवनाथाक हें घेतलां आनी रित्विकाचें जॅकेट आहा पळय तेजे बॅगीन घातलां हांवें. ओके आतां सगळें पॅक करया. आनी हें हांवें एक बॅग घेतला मॉलान मॅक्सान. बरो आहा म्हाका खूब आवडलो. असले ना मेळ्ळे समथींग न्यू आसा. सो हो घेतला हांवें. सो तुमकां दाखयता हांव कितें कितें कपडे घेतला ते हांवें. सो हें हांवें न्ही जुडियोसान घेतलेलें. बरें सॉफ्ट आसा सामकें आनी घातलें न्ही कळत ना अशें कपडे बी घातला अशें इतलें लायट आसा. सो हें घेतलां हांवें. थोडेशें आसलेले म्हाजे टॉपा बीन तेच घेतलां हांवें. आतां टुरा वयता म्हणटकीर खूब खर्च जाला हांगासरूच ताका लागून. हें बॅग फक्त म्हाजे कपडे सगळे म्हाजे वयतले हांगासर हितून ह्या एकूच बॅगान. ओके आनी ते बॅगान दोगांयचे कपडे जाला. म्हाका न्ही बॅग पॅकींग करपाक खूब आवडटा.
मागीर खंय तरी वचून आयले मागीर ते आतां कपडे काडून परत कपड्यान दवरपा पळय ते म्हाका वाज येता. पॅकिंग करपाक म्हाका खूब आवडटा. आनी हे एक बॅग हांवें घेतला आनी ते एक बॅग दिले दाखय रे. हय सो हो एक घेतला हांवें. हे म्हजो डेली यूज हांव यूज करता. हें चड यूज करना हांगासर. आनी हे न्यू म्हाका बड्डेक दिल्लेले शिवाच्या फ्रेंडान दिल्लेले. शिवाच्या फ्रेंडान अमय म्हणून तेणें दिल्लेले म्हाका. सो हे 2 बॅग घेतला हांवें. कितें ते दवर. सॉक्स घेतला 1 2 3 4 घेतला. हे न्ही म्हाका मोहिनी रायकर येयली न्ही UKसून ते दिल्ले म्हाका. आनी आतां म्हाका सारकें यूज जाल्या. चडशी हांव भायर वॉकिंगेक वयतना बीन घालता पण थोडे दवरलेले हांवें बरें करून. हे व्हरता हांव. आनी हे एक टॉप घेतला हांवें स्मार्ट बाजारान मॉलान. हे शिवता खूब आवडले. वसले अशें आसा. ओके हो एक घेतला. आनी एक लॉंग फ्रॉक कसो अशें आसा. ताका न्ही हांगासर एक बेल्ट आसा. हो एक घेतला. म्हणजे एक दिसाक एक अशें प्लॅन केला आमी. एक दिसा एक कपडे घालतले. ओके आनी हे एक टॉप हे लास्टाक हाडलेले हांवें जुडियोसला. सो हे एक टॉप. सो हे न्ही हांवें जुडियोसून घेतलेले लास्ट टायम आसलेले म्हण न्यू. हो एक न्यू टॉप आसा. आनी हो एक घेतला हांवें असले ना माडे. हे एक फ्रॉक टायप एक टॉप आसा आनी ताका तेज्या वांगडा एक पॅन्ट आसा. हो एक आनी हे एक घेतला हांवें टॉप मातसो दाट कपडो दाट आहा ते. इट्स लायक अ स्वेटर टायप ओन्ली. अशें बरें आहा अशें आहा. तो हे घेतला. आनी असले बायडे न्ही फ्रॉक टायप न्ही 2 आसलेले चड यूज करूं ना हांवें. हे एक 2 घेतला हांवें. जीन्स पॅन्ट घेतला. एक न्यू घेतला हांवें जीन्स पॅन्ट. आनी बाकीचे आहा आसलेले माडे. आनी डेली वेअर घरा घालपाक. सो आमी कोणागेर रावतली थंयसर. आमी रूम बीन कांय बूक करूं ना. आमी ते कोणागेर रावतली. सो कोणागेर ते मग सांगता. ओके तो घरा घालपाक जस्ट हांव घरा घालता तेच कपडे घेतला हांवें घरा घालपाक. ओके आनी कांय ना. ओके जस्ट आतां सगळें हांव पॅक करता बेगिना आनी मागीर तुमकां दाखयता हांव शूज बीन हांवें कितें घेतले ते तुमकां मागीर दाखयता. हांगासर न्ही ऑलमोस्ट हांवें सगळें पॅकिंग केल्लें आसा. आनी हांगा थोडो जागो आसा. हांगा परफ्यूम दवरला हांवें. तो हें जाल्लें आसा. आतां त्या बॅगीन न्ही हांव सगळें मेडिसीन म्हाजें मेकअप कीट बीन न्ही हांव तितून घालतलें. आनी मेडिसीन पळय हांवें सगळें घेतला. टेम्परेचर चॅक करपाक मागीर डिस्प्रीन घेतला तकली दुखल्यार. रितिकाक हें क्रोसीन घेतला. ओके आनी हें आमकां तिगांकूय यूज जातलें चॅरी कॉफ. हे बेश्टे कॅरी करता हांव. आनी हें आसा डोलो मागीर क्रोसीन आनी हें रितिकाक वॉमिटींग. आनी आमकां बी मातशें घेतला वॉमिटींग टॅबलेट कॅरी करपाचें. आनी हें रितिकाक न्ही मदीं मदीं नोज न्ही ब्लॉक जाता. सो डॉक्टरान सांगलें हें घालपाक ताका. इतलेंच. आनी विक्स बीन घेतला. आनी हँड सॅनिटायझर आनी एक बेश्टे रितिकाक घेतला. सो हें सगळें मेडिसीन घेतला आमी. आनी हें पावचान घालतलें हांव. सो हेतून न्ही हांवें फेस वॉश शॅम्पू बी घेतला आनी ब्रश घेतला न्यू. तो हें फेस वॉश हांव वापरता हिमालयाचें. बरो येता रोज आनी वास सामको बरो येता. ओके आनी हांगासर सगळें हांवें तोंडाक थापपाचें घेतला. पावडर मागीर लॅक्मीचें सगळें. आनी हें आसा मॉइश्चरायझर. सो हांव न्ही मॉइश्चरायझर न्ही पतंजलीचें वापरता आनी बरें येता. मेकअप रिमुवर थोडो घेतला हांगा. आनी हें घेतला सनस्क्रीम क्लीप बीन सगळें. क्लीप बीन थोडे एक्स्ट्रा घेतला. आनी नेल रिमुवर ओके मेकअप बी रिमूव जाता. हेअरबँड बीन थोडे घेतला. ओके आनी हें नेल पॉलिश नेल रिमुवर आनी थोडे काजळ बीन सगळें. चड हांव हेवी मेकअप बी कॅरी करना कित्याक म्हाका तें आवडना चड हेवी मेकअप करपाक. म्हाका न्ही खूब सिंपल अशें मेकअप आवडटा. फावंडेशन लिपस्टीक काजळ इतलेंच. सो हेवी मेकअप आय शॅडो लॅशीस असले दिसले हांव कांय यूज करना. सो तुमी पयलें आसतलें लिपस्टीक घेतला फावंडेशन आनी काजळ इतलेंच. आनी एक कन्सिलर घेतला हांवें डार्क सर्कलां हायड करपाक बस इतलेशें. सो हांगा आसा कन्सिलर. सो चड ना. आनी हांगा चडशी क्लिपां बीन घेतला. आनी हांव हें आफ्टर बाथ न्ही हेअर वॉश केलें की न्ही हांव लिवॉन लायता. मातशें केंस न्ही सिल्की येता सारकें. सो इतलेंच. आनी 2 शॅडो हांवें न्यू शेड. सो हांगासर न्ही एक न्यू शेड घेतला हांवें लिपस्टीक. हो एक ब्रावन टायप कसो आसा आनी हो एक पिंक आसा. पिंक नासलेलें म्हाडे. सो इतलेशें हें सगळें न्ही एक बॅगीन घालतलें हांव. ओके
तो हांगा सगळे न्ही घातला हांवें मेडिसीन सगळे मेकअपाचे सगळे ओके तितून न्ही सगळे क्लिप रबर बँड तितून घातला हांवें आनी हितून सगळे मेकअपाचें सामान ओके हे बॅग न्ही आमचे कडेन उरतले ओके फ्लायटीन वयतले आमी हे बॅग आमचे कडेन उरतले ते भितर वयतले सो ताका लागून तितून चड आमी कांय घालूंक ना आनी ते बॅग आहा पळय 30 kgचे वयर जावंक जायना आनी धाकटी बॅग 10 kgचे वयर जावंक जायना सो सगळे पॅकअप करून मागीर हांव वेट करून पळयतले ओके मागीर तुमकां दाखयता हांव शूज बी कितें घेतले ते हें हांवें जुडियोसान घेतलेलें म्हाका खूब आवडलें हें आनी हें काल हांव घेतलेलें लोकोत्सव आनी एक पुमाचे एक शूज ते न्यू ना आसलेले मेळ्ळे तर चड हांवें यूज करूं ना पळय न्यू आहा ते पुमाचे आनी वयतना एक शूज घालून वयतलें हांव आनी हें मेळ्ळें आसलेलें सगळें न्यू यूज करूं ना हांवें सो हें सगळें घेतलां हांवें आनी ताका न्ही हांवें हें बॅगीन घातलां आनी रितिकाचे सेपरेट आहा ते हांवें त्या बॅगीन घातला शूज तेजे आनी शिवाचे पळोवया तेणें आजून कांय सांगूंक ना म्हाका तो पॅक करतलो तो हें 2 बॅग हांगा दवरला आनी हें न्ही आमचें न्ही सो आमी व्हरता कित्याक तें तुमकां सांगता मागीर हांव आनी हेजे सकयल न्ही हें आहा 2 बेडशीट आहा 2 बेडशीट आसा ते तुमकां सांगता हांव मागीर कोणाचें तें ओके हेजे सगळे शूज म्हाजे सगळे शूज सँडल सगळे हितून आसा आनी 2 बॅग हांगा आहा तो ऑलमोस्ट जालें म्हजें अशीच जागी आनी कितें विसरला कशें दिसता ओके ताका लागून न्ही खंय वयचे पयलीं न्ही 3-4 दीस पयलीं पॅक करून दवरूंक जाय सो मागीर याद करूंक मेळटा बाबा कितें विसरलें बीन जाल्यार तो ऑलमोस्ट म्हाजें जाल्लें आसा आनी कपडे हांवें आयन बीन कांय मारूना कित्याक आमी कोणाक रावतलीं पळय थंय आयन करतलें हांव सो हांगा आयन करून व्हेलें न्ही परत कपडे न्ही क्रम्बल जाता सो थंयच आयन करतलें हांव सो ताका लागून हांवें खंयचेच कपडे आयन बी मारूंक ना थंय करतलें तो ऑलमोस्ट म्हणजे जाला सगळें पॅक करून दवरता ओके मागीर चॅक करून जाय आमकां वेट कितलें आहा तें चड ना 30 kg वयर जावचेंच ना सगळे लायट कपडे आहा भितर आनी कांयच ना भितर हेवी अशें कांयच ना ओके सो हो जालो आनी हांगासर न्ही आमकां नांव बरोवंक जाय हांगा टेप स्टीक केला हांवें नांव बरोवंक जाय हांगासर तो एक जालो बॅग हांगा एक हें हांव कॅरी करतलें वयताना हो एक बॅग आनी हो एक आनी हें आमचें न्ही हें तुमकां सांगता मागीर कोणाचें तें ओके तो 1 2 3 आनी तो एक 4 आनी भितर एक आसा हें बी आमचें न्ही ओके सो हें आमी चिंतलेलें व्हरया म्हणून शिव म्हणपालो हें नाका सो सायडीन दवरता हें सो हो एक हें सामकें हेवी आसा 30 kg आसा हें 30 kg आसा आनी हें 10 kg आसा हें 10 kg आसा आतां कशें व्हरपाचें तें टेंशन ओके सो जालें ऑलमोस्ट जालें म्हाजें जालें हांगासर फक्त उरला शिवाचें तरीच उरला फक्त कपडे बीन सगळे शर्ट बीन घातला हांवें तरी पॅन्ट बीन उरला तो येवन घालतलो की तेंचे आमकां कळना ओके कोम बीन न्ही मागीर दवरतलें हांव ताका मातशें वॉश करूंक जाय बरें करून सो जाला ऑलमोस्ट आनी 2 दीस आसा कितें विसरलें बीन जाल्यार न्ही याद करूंक मेळटा हाय का न्ही ओके जाला ऑलमोस्ट न्हिदली एकदां आई न्हिदली न्ही आई उठोवंक जायना जेना घे उठ भूल वाडा हांगा उठ बेगिना पळय शाचू अक्षर येयला खेळपाक अक्षर हाय म्हण सगळ्यांना जेवला तू हो काय जेवला पिझ्झा पिझ्झा केला का मम्मीन आयज पिझ्झा खाल ताणें ऑर्डर केले पिझ्झा वा व्हेरी गुड डॉमिनोज तू किती खाला पीस एकच कशाला 2 खायला पाहिजे व्हेरी गुड 3 खाले बसला रितुकान घेवंक ना अंडा करी कालचे ड्रमस्टिक करी आसलेले आनी अक्षर जेना खंय अक्षर पिझ्झा खावन येयला खंय तो नॉनवेज खायना पण दाळ आसलेले तो नाका म्हणपालो सो तेंगे मागीर ताका खेळपाक जाय खंय म्हटल्यार जेव आनी मागीर खेळ सो आमी बसला हांगा शीत 1 ड्रॉप करी आनी हांगासर कालचे उरला थोडे मम्मी बरें आहा अंडा करी ओके जेता मागीर मेळटा तुमकां ओके गेले तो जस्ट आमचें जालें जेवण आनी रितू गेला खेळपाक तेंगेर सकल बेगिना या ओके तो आयज 1 ड्रॉप करी न्ही एकदम टेस्टी जालें न्ही गे बरें जालें जेवण आनी पाव बी आसलें आनी बरें लागतलें तो जालें सगळें ओके तो आयज व्लॉग हांव हांगाच एंड करता आनी फाल्यां म्हाका फेशियल करूंक जाय एक्चुअली हांवें पार्लरान करूंक ना बेश्टेच ते खर्च जाता पार्लरान फेशियल म्हणजे 1000 रुपया वयर वयता 1800-900 रुपया अशें रेट आसा फेशियल सो म्हाजे किट आसा पपाया किट VLCCचे आसा म्हाजे सो हांव घरा कडेन करतलें पण जेन्ना आमी करता पळय तेन्ना तितलें बरें जायना दॅट आय एग्री पण आसूं चलता ओके करता हांव घरा कडेन ओके तो फाल्यां करतलें हांव सो चला आयचो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात शेअर करात आणि माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात तर मेळचे फालच्या व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर